पेडणे मतदारसंघ हो SC रिझर्व मतदारसंघ आसा आणि ह्या SC रिझर्व मतदारसंघात प्रवीण आल्लेकर सारको एक डेडिकेटेड मनीस, एक डॅशिंग मनीस, एक डायनॅमिक मनीस एका पेडणेच्या जनतेन बहुमतान निवडून दिलेलो आसा. तेजे खातीर हांव पेडणेच्या सगळ्या जनतेचे हांव आभार व्यक्त करता. आणि पत्रकार परिशदेसून एक मागणी भारतीय जनता पक्षा कडेन आमची रिपब्लिकन पक्षाची आसा. रिपब्लिकन पक्षाचीच मागणी आसा अशेंच ना, तर पेडण्या मतदारसंघाचे जनतेची मागणी अशी आसा की हो मागासलेलो राखीव मतदारसंघ असल्या कारणान हांगासर ह्या मतदारसंघाक एक मंत्री पद मेळप व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. कारण हांगासर जो SC रिझर्व SC जे आमचे लोक आसात, हे SC लोक संपूर्ण गोंयान आसात आणि ह्या मतदारसंघातलो जो उमेदवार निवडून येता ताका संपूर्ण SC गोंयाचे सगळे SC लोकांचे प्रतिनिधित्व करचें पडटा. संपूर्ण गोंयचे SC लोकांचे प्रश्न ताका सोडोवचे पडटा आणि तेजे खातीर ह्या उमेदवाराक मंत्रीपदान आसप, कॅबिनेटान आसप व्हेरी इम्पॉर्टंट जाता. कारण ताका ती ह्या शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीची आणि सगळ्याच कम्युनिटीची तांकां कामां करपाक सोपी पडटली. तेच्या खातीर आमची भारतीय जनता पक्षा कडेन मागणी आसा की प्रवीण भाई आल्लेकर जे आसा ताका ह्या आतां येणारे जे कॅबिनेट जी आतां बसतली तेतून तांकां मंत्रीपद मेळ्ळें. त्या संदर्भात आमकां आठवले साहेबान तेजेर पूर्ण आश्वासन दिलां आणि आपूण गोंया राज्याचे जे भारतीय जनता पक्षाचे इलेक्शन इन्चार्ज ऑब्झर्वर आसले आमचे देवेंद्र फडणवीस सर, त्यांच्यांनी त्यांच्याकडे उलयता म्हणून सांगलेले आसा. तसेच आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष सदानंद तानावडे, मुख्यमंत्री आमचे प्रमोद सावंत सर यांच्याय कडेन आठवले साहेबांचे आतां फोनाचेर उलोवप जातले आणि आमी ही मागणी जोर लावन धरतले. मागणी आतांच आमी आमचे एक निवेदन आमी भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष सदानंद तानावडे शेठ तांकां आमी आमचे त्या भाशेचे आमी निवेदन दितले की हांगासर मंत्रीपद मेळप व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा अशें. आणि तेच्या खातीर रिपब्लिकन पक्षांनी आयची पत्रकार परिशद घेतलेली आसा. सो हेकाच खातीर आमची ही मागणी आसा की आमचो जो SC रिझर्व मतदारसंघात निवडून येयलेले प्रवीण भाई आल्लेकर आसात तांच्या मंत्रिमंडळान तुमी समाविष्ट करचे. ही मागणी आमी जोर लावन धरतले आणि जो पर्यंत ती मागणी मान्य जायना तो पर्यंत आमी भाजप कार्यालय आणि त्यांचे वरिष्ठ नेत्यां कडेन आमी आमची मागणी दामून धरतले अशें आमचें हें आसा.